गोंयांत कोट्यांनी रुपयांची जमीन बळकावप आनी ताची परस्पर विक्री करप घोटाळ्यांतलो मुख्य दुबावीत आरोपी विक्रांत शेट्टी हाची म्हापशे पयलीं वर्ग न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्या। तशेंच शेट्टीक 8 दीस गुन्यांव फाट्यान हजेरी लावपाची अट घाल्या अशें विक्रांत शेट्टी हाच्या वकिलान पत्रकारांक सांगलें। मजगतीं ह्या कामांत विक्रांत शेट्टीक मूळ कागदपत्रां मेळोवन दिवपी पुराभिलेख खात्याचो कर्मचारी धिरेश नायकाक एसआयटीन अटक केल्या। न्यायालयान ताका 4 दीस पुलीस बंदखणींत दवरपाचो आदेश दिला। विक्रांत शेट्टी जो इलिगल लँड ग्रॅबिंगान अरेस्ट केल्लो एसआयटीन ताका टोटल 50 लाख श्योरिटी 25 लॅक्सांचे दोन इट कॅन बी आयदर प्रॉपर्टी ऑर वॉट एवर व्हॅल्यू ऑफ दॅट आनी 8 दीस रिपोर्टींग ताका सांगता एसआयटी एसआयटीन